मुरगांव पालिकेचो कोयर एकठांय करपी ट्रकांची परिस्थिती सामकी वायट आसा। फाटली सुमार 10 वर्सां हे ट्रक आरटीओन पास करूंक नात। कायद्या प्रमाण हे ट्रक दर वर्सा सारको करून पास करून घेवपाचे आसता। पालिका सगळे नेम मोडून फाटली 10 वर्सां हे ट्रक बेकायदेशीर रितीन चलयत आसा। The status of the truck is very bad. Is the RTO officer aware of that the trucks which are being used by municipalities are not being maintained or passed by RTO? Yes, see, being close by, I have seen those trucks, and before you could come and interview me, I have already taken up the issue with Moscow municipality, and they have said that they will start the maintenance work, and as per the knowledge given, they have already started doing the maintenance work, and they will be bringing one vehicle for inspection in rotation. So, are you aware that since last when their trucks were inspected or passed? No, I do not know when it was inspected, but since I have come here, I didn't find any of their truck coming for inspection, and based on that basis, I have instructed them to get the vehicles repaired and bring them for inspection. What is the rule of RTO says the vehicle has to be maintained or It is to be maintained every year. It has to be brought for fitness every year. If it is not passed, then actually, as per law, we can challenge them. Is the law separate for Aam Aadmi? There is no separate law. Law is common for everybody, including government vehicles. You will be challenging them if they are not found. Yes. Now, by the time limit what we have given them, if the vehicles do not come, then we will be issuing them challenge. फादर जोसेफ वाझाच्या जिविताचेर तयार केल्ल्या पावलां ह्या कोंकणी सिनेमाचो 50वा शो आयतारा वारका चर्चीत जातलो। सिनेमाचो निर्मातो आग्नेल फर्नांडिसान ही माहिती दिली। ह्या सिनेमाचे 2 शो मुंबय जाल्यात। जो आमचो भक्तिवंत जेवाज सांकवाळ गांवचो ताचेर आमी फिल्म तयार केल्लें पावलां म्हणून, आनीक फिल्माचे आयज फाल्यांच्या दिसाक 50वो शो कुडतडे इगोर्जेन वारका इगोर्जेन जाता। म्हणटकूच आमकां एक खुशालकाय आनी एक अभिमान हे फिल्माचे 50 शो जावप म्हणल्यार, कित्याक आमचे इंडिपेंडंट जाल्यार 50 वर्सां जालीं, आनी हे 50 वर्सान कोणेच हाचे वयर एक फिल्म तयार करूंक ना। पूण आमकां एक भाग मेळ्ळें आमच्या गोंयच्या पुताचेर भक्तिवंत जेवाजाचेर हें फिल्म तयार करपाक। आनी आयज हे गोंयांत इगोर्जांनी हे शो जाल्यात, आनी मुंबय 2 शो करून आमी आयल्यात, आनी हे 50 शो जाले म्हणटकूच आमकां एक खुशालकाय आनी सगल्यांक आमकां अभिमान। तर सगळे गोंयकारांनी हें फिल्म पळोवचें, आनी इगोर्जांनी आनीक दुसऱ्या इगोर्जांनी घालच्यो, आनी गोंया भायरूय तें आमी येतले हें फिल्म घेवन। तर आमी लोकां लागीं मागता हें फिल्म पळोवंक। गोवा कोंकणी अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या पयल्या अखिल भारतीय कोंकणी नाटक महोत्सवाचो शुक्रारा कुडचड्यार समारोप जालो। सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकार मुखेल सोयरे जाल्यार कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल मानाचे सोयरे आसले। ह्या महोत्सवांतली कांय नाटकां मार्च म्हयन्यांत जाल्लीं। पर्यटन मंत्री माथानी साल्ढानाच्या मरणाक लागून ही सर्त अर्द्यारूच बंद करची पडिल्ली। उरिल्लीं 2 नाटकां आतां जालीं। अभिमानान म्हणटा आनी आजूय सांगता की सावड्डे आनी कुडचडे हो वाठार हो कोंकणी नाटकाचो कुळार। कोंकणी नाटकाचे कुळार जर खंय आसा जायत जाल्यार ते सावड्डे कुडचडे आसा। परमेश्वर नाटककारांक परमेश्वर, प्रेक्षक म्हळ्यार परमेश्वर आसता, आनी ते नदरेंतल्यान सावड्डेचे कुडचडेचे प्रेक्षक हे खऱ्या अर्थान नाटककारांचे परमेश्वर जावन आसा। एक ऑटोनॉमस बॉडी ती प्रस्ताव ऑलरेडी घातलेलो आसा, आनी ती फायल काल सीएमाच्या टेबलार पावलेली आसा की आमकां ही ऑटोनॉमस बॉडी आनी हे वाठाराचे जे पुंडलीक बाबान सांगलां तशेंच आमचे वाठाराचे वयर आनंदबाब रजनीबाई येयल्ली, आनी तेचे पयलीं खूब जाण म्हाका येवन सांगलेले आसा। ताका लागून जेन्ना निवडून येयल्लो तेन्ना 10 दिसां भितर लेटर करून ती फायल आतां प्रोसेस जावन सीएमाच्या टेबलार आसा, फक्त फंड एलोकेशन करपाक मागता। तुमी जर म्हाका कोणें जर सांगलें की हे वाठारान पुंडलीक बाबान सांगल्यात, म्हाकाच खबर आहा, पूण तुमी प्रभू सर आसा, खूब जाण आसा हांगा एक्टिविटी करता, तुमी येवन जर सांगलें म्हाका हे एक्टिविटी आमी करूंक सोदता जाल्यार तोय प्रस्ताव हांव फुडें व्हरून घालतलो। अशी परिस्थिती जी पळय गोंयांत निर्माण जाल्या, आनी हे जर आमी समज जर टिकोवन दवरिना जाल्यार कालांतरान कोंकणी प्रश्न विचारपाचो मनीस मेळचो ना।
आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकराच्या वाढदिसा निमतान मडगांव आर्ट ऑफ लिव्हिंग केंद्रान आयतारा 13 मेक आनंद यात्रा ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. ह्या कार्यावळीत नामनेची गावपी हेमा सरदेसायाची संगीत मैफल जातली. सुदर्शन क्रिया आसतली आनी त्या वेळार ध्यान आसतलें. मागीर 9:30 श्री श्री कृपा क्लिनीक हांगा रक्तदान शिबिराच्या मुख्य कार्यावळीक हेमाबाई आसतले. गुरुजीचे एकूच म्हणणे की ही सीज द वर्ल्ड एज वन. ताका बॉर्डर्स दिसना, ताका कांय दिसता, ताका सगळी आमी ते म्हणटात हांव तुजो, तूं ताजो, तूं म्हजो, तूं म्हजो, तुमी सगळे म्हजे म्हणटा तो. तुमचें कितें आसा तें आपल्याक दिया म्हणून. वेन गुरुजी सीज एंड सेज समथींग ही वोंट लिमीट इट इन अ स्मॉल वे. आनी देव म्हणटकूच कितें करप, आनीक जाय कितली हांव कितली दिवया आमी आतां समाजाक. ज्या समाजान, ज्या गोंयकारांनी, ज्या बाकीच्या लोकांनी सुद्दां, ज्या लोकांनी आमकां प्रेम दिवन वयर काडलें, तांच्या खातीर आमी कितें करुया. ही जी कळकळ आसूंक जाय, ही प्रत्येक गोंयकारान आसूंक जाय आपल्या गोंया खातीर. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.